आमचो भारत आशिया खंडातलो एक महान देश. भारताच्या प्रत्येक वाठाराची वेगळी वेगळी अस्मिताय आमकां दिसून येता. वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी रावपी लोक तांचे धर्म, राहणीमान, चालरिती, परंपरा, रूढी ह्यो वेगळ्यो वेगळ्यो आसात. भुरग्यांनो, तुम्ही जाणाच आसतली आमचो देश वेगळ्या वेगळ्या गजालीक लागून फामाद आसा. तशेंच आमच्या देशाच्या प्रत्येक कोनशाक कितें तरी खेरीतपण आसा जे आमच्या भारतीय संस्कृतीक गिरेस्तानीक सुंदर करता. त्याच प्रमाण भारतांतल्या प्रत्येक राज्याच्या हस्तकलेची विशिष्ट शैली आसा. भारतांतल्या कांय राज्यांक तांच्या सुंदर पारंपारीक कला आनी हस्तकलेक लागून वळखतात. जशें आमी फुलांचे देंगण ह्या पाठांत मधुबनी चित्राविशीं शिकिल्लीं, तशेंच वेगळी वेगळी राज्यां वेगळ्या वेगळ्या कलेक लागून फामाद आसात. तर आयज आमी अशाच एका कलेविशीं पोचमपल्ली ह्या धड्यांत जाणून घेवया. तेलंगण राज्यांत पोचमपल्ली नांवाचो जिल्लो आसा. त्या जिल्ल्यांतले चडशे लोक लुगट विणपाचें काम करतात. ताका लागून ते विणटात ते खाशेल्या लुगटाक पोचमपल्ली अशें म्हणटात. भुरग्यांनो, आतां आमी पोचमपल्ली लुगट कशें तयार करतात तें पळोवया. तर हे लुगट तयार करपा खातीर रेशमी धागो आनी सुती धागो वापरतात. तर भुरग्यांनो, तुमकां खबर आसा रेशमी धागो आनी सुती धागो कित्यापासून तयार करतात ते? हय, तर रेशमी धागो रेशमी किड्याच्या कोशापासून तयार करतात आणि सुती धागो कापसापासून तयार करतात. तर हे लोक पोचमपल्ली शारांत वचून रेशमी धाग्याची आणि सुती धाग्याची गुठलां हाडटात आणि ती गुठलां खतखतीत उदकांत घालून त्या धाग्यांतली खतां आनी मेळ काडून उडयतात. मागीर हे धागे निवळ जाल्या उपरांत त्या धाग्यांक वेगळे वेगळे चकचकीत रंग लावन सुकपाक दवरतात. ते धागे सुकले उपरांत ते गुठलांत दवरतात आणि लुगट विणपा खातीर त्या धाग्यांचे गुठले मागाचेर घालतात आणि लुगट विणटात. ह्या मागाक लुगट विणपा खातीर जायत्यो सुयो असतात. ह्या सुयांचो आकार आनी आंकडो लुगटाच्या आकृताये प्रमाण बदलता. हे लुगट विणून जातकूच ह्या लुगटापासून सोबीत पोचमपल्ली साडयो विणटात. रेशमी लुगटापासून रेशमी साडयो विणटात आणि सुती लुगटापासून सुती साडयो विणटात. ह्या जिल्ह्यात रावपी लोकांची पोचमपल्ली लुगट विणपाची ही पारंपारीक कला. तर हे लोक ही कला खंयच्याय शाळेत वचून शिकूक नात, तर ह्या कलेचे ज्ञान तांच्यांनी तांच्या जाणट्यांकडल्यान मेळयला. पोचमपल्ली गावातल्या जाणट्यांनी ह्या कलेचे ज्ञान आपल्या भुरग्यांक दिले आणि भुरग्यांनी ते आपल्या फुडल्या पिळगेक शिकयले. तर अशे तरेन पोचमपल्ली जिल्ह्यात रावपी लोकांनी आपल्या पारंपारीक कलेन आपल्या जिल्ह्याचे नाव संवसारात नामनेक पावयला. पूण अशे तरेन चलत आयिल्ली ही कला आतां उणी जावंक लागल्या. ह्या कलेक धोको उप्रासला, कारण असल्यो खाशेल्यो साडयो विणपाक बरीच कुशळटाय लागता. तशेंच ह्यो साडयो विणपाक तांकां खूब दिसाचे कश्टय लागता. पूण ह्या साडयांक बरें मोल मेळप आतां कठीण जाला आनी ह्यो साडयो विणपाक जे रेशीम लागता ते म्हारग जायत आसा. लोक जेन्ना पोचमपल्ली साडयो व्हडले पसरकाराक विकतात तेन्ना ते खूब उणें मोल दितात. ताका लागून जे लोक ह्यो साडयो विणपाचें काम करताले ते काम आतां ते सोडपाक लागल्यात. तशेंच हे लोक आपलो गांव सोडून शारांत वचून कामगार म्हूण काम करपाक लागल्यात. तर भुरग्यांनो, ह्या कलेक जो धोको उप्रासला तो कमी करपा खातीर आमी कितें करूंक जाय? हय, तर आमी ह्या कलेक चड मोल दिवन हो प्रश्न सोडोवपाची गरज आसा. नाजाल्यार ही पारंपारीक कला सदां खातीर ना जावपाक शकता.
भुरग्यांनो, जशे पोचमपल्ली ह्या कलेक धोको उप्रासला तशे आमच्या देशात अश्यो जायत्यो कला आसात जांकां धोको उप्रासला. जशे गालीचो विणप, बावल्यो करप, अत्तर तयार करप आदी. ह्या कलेक धोको उप्रासपाचें कारण म्हळ्यार ही कला जे लोक करतात त्या लोकांक तांच्या कलेचे जाय तितले मोल मेळना. ह्यो कला राखून दवरपा खातीर सगळ्यांत पयलीं ह्या कलांचो आदर करूंक जाय आनी तांचें म्हत्व समजून तांकां फावो तितलें मोल दिवंक जाय. जाल्यारूच ह्यो कला फुडाराक जिवीत उरतल्यो. तर आयज आमी पोचमपल्ली म्हळ्यार कितें तें शिकलीं आनी पोचमपल्ली लुगट विणपाचे पावंडे खंयचे ते पळयले. तशेंच पोचमपल्ली आनी भारतांतल्या हेर पारंपारीक कलांक धोको उप्रासपाची कारणां खंयची ती जाणून घेतली.